जावं पुरो म्हजी तालेंतां, जावं पुरो भलायकी, म्हजें कुटुंब. जर तर म्हजें कुटुंब बरें आसा जाल्यार आनीकल्याचें कुटुंब बरें आसा म्हणून नागी. देवान स्वास दिल्यार आनीकल्याचो स्वास काडूं आमकां अधिकार ना, आनीकल्याचो जीव काडूं आमकां अधिकार ना. कित्याक देवान त्या फुंक्याक दिला आनीकल्याचो स्वास काडचो आमकां अधिकार ना. देवान आमकां तो स्वास दिला आनीकल्याचो स्वास काडचो न्ही, तो वाचूंक पळोवंक जाय. बाळका जेजुतें म्हज्या मोगाच्या भावनो भयणीनो, आमच्या नियाळाक आयच्या शुभ वर्तमानांत हांव एक वाक्य, मोठें एक वाक्य आमी काण घेवया. तें जावन आसा, फुंक्याक तुमकां मेळ्ळां, फुंक्याक तुमी दिया. कितें तें? फुंक्याक तुमकां मेळ्ळां, फुंक्याक तुमी दिया. फुंक्याक म्हळ्यार कितें? धर्माक कोण म्हळ्यार धर्मार्थ न्ही गे. धर्माक वा धर्मार्थ दिवचें, मोल बांदी नासतना दिवचें, वा आसलें उदार मनान दिवचें. फुंक्याक धर्मार्थ मोल बांदी नासतना आसा तें उदार मनान दिवचें जावन आसा फुंक्याक दिवचो अर्थ. आज आमी आयच्या समाजांत आसां आनी आमकां कितें सांगता? समाज सांगता, म्हाका कितें मेळत, म्हाका कितें फायदो आसा, म्हाका कितें बरेंपण जायत म्हणलें सवाल अरेकल्यांक विचारूंक विचारता आमी. म्हाका कितें फायदो आसा, बरें आसा. आनी थोडे फावटी आमी दिता काण घेता, बाटा सिस्टम दिता तेच मापान काण घेता. आनी थोडे फावटी आमी दिता वा ताचे चड मोलान आमी काण घेता. असले समाजान आसा हांव. आनी थोडे फावटी पाड जावन गेल्यार हांव हेरांक दिना. तुळवेंत एक गाद आसा, तुमकां कळीत आसा, कुरीद पोंडला कोरांद पोये, कुसोन गेल्यार हेरांक दिवंक म्हाका नाका. असल्या समाजांत अनेकल्याचे वणकाण येवचे, ग्रॅब करच्या ह्या समाजांत जियेत आसतना जेजू आमकां सांगता कितें? फुंक्याक तुमकां मेळ्ळां, फुंक्याक तुमी दिया. ह्या समाजांत जियेत आसतना जेजू सांगता, फुंक्याक तुमकां मेळ्ळां, फुंक्याक तुमी दिया. तुमचे मुखार सवाल आसूं पुरो, कितें म्हाका देवान दिलां? न्ही म्हजें वावर, म्हजें काम, म्हजीं तालेंतां, म्हजें कश्ट, ताजे वरवीं आपणायलां आसूं पुरो. जायतीं सवालां, पूण देवान आमकां जायतें फुंक्याक दिलां, जायतें दिलां. आमचें जिवीत पळया, कितले सोबीत करून बसल्यात, कितली बरी तयारी करून आयल्यात. आमच्या जिवितांत आसूं पुरो कश्ट दुख पीड आसूं पुरो, पूण आमचें जिवीत आनीक बरें आसा. जायतें आनी फुडें आनीकल्या कंपेर करता आसतना आमचें जिवीत मस्त बरें आसा. देवान जिवीत आमकां फुंक्याक दिलां. म्हजो भावार्थ वरवीं तुमी पावल्यात हांगा. आमच्या पुर्वजांनी जायत्यो त्याग सॅक्रिफीस करून मरोन पावोन तो भावार्थ आमकां पिळगेतावन पिळगेक आमकां पावला. भावार्थ फुंक्याक मेळ्ळा. म्हजें देणें, टॅलंट्स म्हणटा आमी, म्हजें देणें. आज हांव खंयच्या उद्द्यार आसा जाल्यार, कामार आसा जाल्यार म्हज्या तालेंतां वरवीं, तालेंतां देवान दिल्यां, देणी देवान दिलां. म्हजी भलायकी मस्त गरजेची आसा समाजांत न्ही गे. भलायकी खातीर आमी कितेंय करूं फेसारता. भलायकी देवान आमकां बरी दिल्या. म्हजें कुटुंब, म्हजो घोव, म्हजी पती, म्हजी पतीन, म्हजी भुरगीं, म्हजी आवय बापाय, भोव आपुरब्याचें कुटुंब म्हाका दिलां. कितलें सोबीत म्हजें कुटुंब, कितली दादोसकाय, समाधान शेती म्हज्या कुटुंबांत आसा. देवान दिलें तें फुंक्याक एक कुटुंब आसा. स्वास मस्त गरजेचो. एक स्वास ना जाल्यार मुक्तेलें. देवान रस्त आसतना ताजो स्वास आमचेर फुंकला, वा फुंक्याक दिला आमकां देवान. ताजो स्वास आमकां फुंक्याक दिला. बोगसाणें क्रिस्तान आमकां बोगसिलां. धर्मार्थ फुंक्याक देवान आमकां बोगसिलां. ताजो मोग पळया. देव मनीस जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो आमचे खातीर ताजो मोग दाखोवचे खातीर देवान आमचो धर्मार्थ मोग केला. कितलो? अंतिनातलो, अनकंडिशनल लव, अंतिनातलो, आखिरांतलो देवान आमकां मोग धर्माक दिला. दया, ककलो, तशें जायतें देवान आमकां फुंक्याक दिलां, धर्मार्थ दिलां. कितें देवान दिलां आमकां? जायतें दिलां, मस्त दिलां.
देवान आमकां फुंक्याक जायत तें दिलां. पूण देव म्हणटा कितें फुंक्याक दिलां? तें फुंक्याक दिवंक जाय, धर्माक दिवंक जाय. जर तर देवान म्हाका जिवीत दिलां जाल्यार आमी अनेकल्याच्या जिवितांत खेळोवंक जायना न्ही गे. खेळोवंक जाता अनेकल्याच्या जिवितांत. आमकां खेळाची वस्तू जायना एकलो व्यक्ती. कित्याक ताजें जिवीत कितलें म्हजें जिवीत गरजेचें तितलेंच अनेकल्याचें जिवीत गरजेचें. त्या खातीर म्हजो भाऊ भयणो, देवान तें जिवीत म्हाका धर्मांत दिलां जाल्यार अनेकल्याक आमी जिवंक सोडूंक जाय. म्हजो भावार्थ म्हज्या पुर्वजांत हांव आयिल्लो जाल्यार देवान फुंक्याक दिलां जाल्यार हांवें अनेकल्या भावार्थ दिवंक आसा गे ना. आसा म्हजो भाव जावं पुरो म्हजें कुटुंबांत भुरग्यांत तें. जर तर अनेकलो व्यक्ती म्हाका पळयत आसतना ताजे भावार्थाचें जिवीत घडीत जायचें. कित्याक म्हजें जिवीत भावार्थाचें जिवीत तितलें बरें. कित्याक तें भावार्थाचें जिवीत देवान दिल्लें देणें हांवें अनेकल्याक दिवंक जाय. आवय आपल्या पुताचो मोग करता गे वा दुयेचो मोग करता गे भुरग्याचो मोग करता गे तशें देव आमचो मोग करता. केन्ना आवय आपल्या भुरग्याचो मोग करता आसतना सयतो त्याग सॅक्रिफायस करता. आनी अरेपडे त्याग सॅक्रिफायस करता आसतना पेपरार बरयना बुकार बरोवन दवरिना हांवें तें केलां सक्कड विसरून सरता. कित्याक त्या भुरग्याचो खरेपणी आवयन वा बापायन मोग केला. तशें देव आमकां बरेंपण केल्लें तें दिल्ल्या विशयांत कितेंच लेख दवरना. कित्याक देव आमचो मोग करता. त्या खातीर मोगाच्यो भाव भयणो आमी जावंक जाय पोंडाचें उदक न्ही. पोंडांत उदक आसता न्ही गे. पोंडाचें उदक न्ही बगार वळोवणेच्या न्हंय बरी जावंक जाय. कित्याक पोंडाचें उदक कितें? पोंडाचें उदक काण घेता पूण भायर दिना. ताजे वरवीं कितें जाता तें? उदक रावल्यार कितें जाता तुमकां कळीत आसा. पावस समय आसा कितें जाता उदक रावलें तर त्या उदकांत कुसडाय जाता. कित्याक तें वळप ना. तें कुसडें जाता नितळाय ना. पूण वळच्या उदकांत उदक घेता आनी सण दिता. धर्मांत कितें घेतलां तें सण दिता आनी थंय आसा नितळाय. तें कांय वायट ना. फ्रेश उदक आसता. वय म्हज्या भयणो जावंक जाय वळोवणेच्या उदका बरें. त्या खातीर आमी अनेकल्या फुंक्याक दिवच्यात अनेकल्या बरें करच्यांत कितें आमकां बरेंपण जाता कितें फायदो कितें आमकां मेळटा. त्या खातीर शुभ वर्तमानांत 3 संगती बायबलांत 3 संगती आमी विंचून काडया. पयलें जावन आसा जुवोस अध्याय 6. 5,000 लोकांक जेजू जेवण दिता. पूण थंय आयिल्लो एक भुरगो ल्हान तो ताजें एक जेवण ल्हानशें जेवण 5 उंडो आनी 2 मासली ल्हानशें जेवण हाडून कितें ताका मेळ्ळां तें हाडून आयिल्लो. जेजू कितें करता? आशिर्वादीत करून 5,000 लोकांक सडीत लोकांक आशिर्वाद दिवन दिता. दुसरें जावन आसा मंगळाराचें वाचप. पयलो रायाचें पुस्तक अध्याय 17 थंय आमी पळयता. येयल्या प्रवादी वीत थंय येता. कितें पूण म्हाका खावंक दी इल्लेशें. ती तेन्ना म्हणटा म्हज्या मोटकेंत मूठभर पीठ इतलेंच पीठ आसचें आनी बरणींत इल्लेशें तेल आसचें. पूण इतलें कश्ट आसलें जाल्यार आपल्याच्या पुताक आनी आपणाक आसलें इतलेंच जाल्यार त्या येयल्या प्रवादी दिता. आनी कितें जाता देवाचें उतर सांगता. पिठाची मडकी खाली जाली ना तेलाची बरणी सुकली ना. देवान आशिर्वाद केले आसलें इल्लेशें तिचें तेंय दिता. जुवोस अध्याय 4 आमकां थंय पळोवंक मेळटा. जेजू सामरेच्या वाटेर येता आसतना सामरेची स्त्री उदक व्हडनासली आनी म्हणटा म्हाका इल्लेशें उदक दिये बाये. आनी कितें जाता? जेजू जिविताची जर दिता. तिणें दिल्लें केवल उदक पिवचें उदक जेजू जिविताची जर दिता. त्या खातीर म्हज्या बाबेनो आमी दिवच्यान केदांच उणें जायना. कित्याक आमचें न्ही कितें आसा जाल्यार आमचें न्ही तें देवान दिल्लें तें धर्मार्थ देणें. त्या खातीर 3 सवाल आमी विचारूंक जाय. पयलें सवाल अशें आसा हांवें देवान कितें म्हाका फुंक्याक दिलां? उडास कडेन आमचें तालेंतां जावं पूर म्हजें तें ग्रेस्तकाय म्हजें काम म्हजें कुटुंब सक्कड उडास कड्या इकडे बसचें आनी उडास कड्या देवान केल्लें बरेंपण देणें कित्याक तें फुंक्याक दिलां तें आमी हेरांक दिवंक जाय. दुसरें सवाल कोणाक दिवंक जाय तें गरजेचें. कोणाक दिवंक जाय? म्हज्या मोगाच्या व्यक्तीक आसल्ल्यांक न्ही. हांवें दिवंक जाय गरजेवंतांक. कोणाक म्हजी वळख ना कोण पयसलीं कोण गरजेवंत तांकां हांवें दिवंक जाय. दुसरें सवाल. आनी तिसरें सवाल जावन आसा दिवच्या मुखांत्र कशें हांवें हेरांक देवाचें हातेर जावेत. कशें हांवें हेरांक देवाचें हातेर जावेत. आज देव प्रत्यक्ष जायना. देव आमच्या मुखांत हेरां मेळटा. आमी हेरांक दिवच्या मुखांत्र देव प्रत्यक्ष जाता. त्या खातीर म्हजो बाबयनो आज आमी हें देवाचें उतर नियाळ करता आसतना फुंक्या मेळ्ळें फुंक्या दिव्या म्हणटा आसतना
देवाची कृपा विशेष रितीन मागून घेवया कित्याक आज गरजेवंत लोक जायत्या रितीन आसा जावं पुरो मानसीक जावं पुरो हेल्थ वा टायम कितें जावं आमचें तें कितें आसा ल्हान मापान जाल्यार वडना देवान दिल्लें हेरांक आमी वांटून घेवया